अंदून गिरगाचो पावस वेळार आनी नेटान सुरू जाल्लो आसा. फाटले 2 दीस तर दिवचल वाठारांत सगळी कडेन दमदार पावस पडटा. 2 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून सगळी कडेन उदक साचला. कांय कडेन गटार तुंबून गटारांतले माती आनी हेर घाण रस्त्याचेर व्हांवून आयिल्ल्याचें दिसून येता. काल रातच्यान तर पावसान सामको नेट धरला. आयच्या आयतारा दनपारां पावस मातसो कमी जाला, तरी लेगीत ढगाळ हवामान आशिल्ल्यान सांजे परत पावस पडपाची शक्यताय आसा. 2 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचल वाठारांतल्या कांय कडेन झाडांची पडझड जाल्या. नमस्कार. सध्या मी असा सावयवेऱ्या गावात फोंडच्या पाटोळव ह्या वाठारांत हांगा काल पयर सेगीत पडिल्ल्या पावसान हांगा खुबश्यो गजाली घडल्या. गजाली म्हटल्यार तशी वायट घडणूक कांय घडोवंक ना, पूण वादळ वाऱ्यान खुबश्या घरांचें किरकोळ नुकसान जाल्ल्याचें कानार पडना. दुसरी गजाल म्हटल्यार हांगसरले पारंपारीक जे नाले आसात, जे दोंगरावेल्यान जे उदक देंवन येतात, त्या नाल्यांक सध्या आतां हुंवाराचें स्वरूप येयल्लें आसा. कुटुंब भरून सगळे नाले व्हांवता. दुसरी गजाल म्हटल्यार हांगा जी एक न्हंय आसा, मांडवी न्हंयचो फांटो आसा, थंय दर वर्सा असो सेगीत पावस पडलो म्हणटकीर त्या न्हंयक हुंवार येता. वास्तवीक पळोवपाक गेल्यार हांगा रेल्वेचो वेवसाय चालू आशिल्ल्या कारणान सध्या तरी बंद आसलो. ह्या दर्याक न्हंयक खोलाय खूब मेळिल्ली आसा. तरी आसतना वयल्यान जें कोटंबी, पाळी जावं तेवटेन दूधसागर न्हंयचें उदक जें येता, तितून दर वर्सा हांगा सेगीत पावस पडलो म्हणटकीर दर्याक न्हंयक उदक चडटा आनी हुंवार येता. नमस्कार. 7 जुनाच्यान मन्सुनाक सुरवात जालेली आसा आनी वाळपे वाठारांत शेनवारा दनपारच्यान पावस पडपाक लागलेलो आसा. एकंदरीत पावस आसा ह्यो समाधानकारक आसून गेले कितले दीस जाले उश्णताय इतली वाडलेली की लोकांक रावपाक जायनासलें. मात ह्यो पावस आसा हितूर वातावरणांत एक गारवो निर्माण जाल्लो आसा आनी पयल्या पावसाचो आनंद सगळ्यांनी बरे प्रमाणात घेतलेलो आसा. वाळपे भागात पावस पडलो नासलो तरी सुद्दां घाटमाथ्यार बरे प्रमाणात पावस पडलेलो आसा आनी जी न्हंयची पातळी आसा ती सद्या वाडपाक लागलेली आसा. आयएमडी 2 दीस काल आणि आयज हे 2 दीस रेड अलर्ट जारी केल्लेले आसा. कारण रेड अलर्ट आसा, दर्यो खवळलो आसून आसतात आनी म्हणून आपल्या जिवाची काळजी घेवची. तशेंच जे पर्यटक भायरसून भोंवपाक येयला किंवा गोंयांत मजा करपाक येयला तेंच्यांनी सुद्दां काळजी घेवची की दर्या देगेर वचना आपूण काळजी घेवची आनी दर्या देगेर वयचें न्हू किंवा दर्यान देंवचें न्हू, तितून कितें वायट घटना घडची ना. काल आनी आयज 2 दीस हे रेड अलर्ट आसा गोंयांत. आतां सुद्दां व्हडलो पावस जो आसा तो हांगा पणजे शहरांत पडटा. तशेंच गोंयभर पावस चालू आसा काल रातच्यान. आनी ही पावसाची अपडेट आनी तुमच्या परत परत घेवन येता पळयत रावत तुमी.